क्रिस्ताची शांती तुमकां सुमेस्तां. सांत पावल एक अंधभक्त. हाच्या वयर थोडो नियाळ आज आमी करया. चडावत ह्या संवसारार मोसोर म्हणलें एक नैसर्गीक आनी साहस. हर एक व्यक्ती दुसऱ्यांचें बरेंपण पळयतना थोडे संतोश पावतात आनी थोडे मोसरान भरतात. बरें घर, बरी साडी, बरो कोट, बरें कार, सोबीत कार, अशें जायती वस्तूक आमी पळयतना आमच्या मोती भितर एक आशा उपजाता, म्हज्या लागीं अशेंच आसा जाय. पूण जर तर कोणी जाल्यार बरें जावन आयल्यार आर्थीक स्थिती जावंक पुरो, बिजनस जावंक पुरो, एका रितीचो मोसोर उपजाता. जेजू क्रिस्त मरण जावन जिवन जाल्ले उपरांत जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदार संवसाराच्या चारीन कुशींनी पावले. पूण आमकां सांडून दुसऱ्या देवांक, आमकां सांडून जेजू क्रिस्त म्हणल्यार एका देवाक आराधन करतात म्हणल्यार क्रोधान आनी मोसरान बरोल्लो एकलो जावन आसा सांत पावलो. जायते फावटी सांत पावलोनी चिंतून आसंक पुरो, म्हजो धर्म करेक्ट, म्हजो धर्माचे शिकवण सारकी, त्या देखून सगळ्यांनी म्हज्या वरींच जिये जाय, म्हज्याच धर्माक आराधन करी जाय, म्हज्याच धर्माचे रूल रेगरो पळय जाय. जर तर म्हजो धर्म सोडून दुसऱ्या धर्मा फाटल्यान गेल्यार तर तांकां मारून धाडोवन जिवेशी मान तरी आमी जिका जाय. म्हजो धर्म खंयच्यान गी कश्टांत पडला, त्या देखून म्हज्या धर्माचो प्रोटेक्शन वा साल्वास हांवें करी जाय. हें जावन आसलें चिंताप सांत पावलोचें. सांत पावलो एक अंधभक्त, पूण देवाच्यो वाट्यो दुसरोच. सांत पावलो क्रिस्तांवांक जिवेश मारूंक, क्रिस्तांवांक दगदण दिवंक भायर सरल्या वेळार जेजू क्रिस्ताची वाट दुसरीच. तोच कश्टाक सांपडटा, ताजेच दोळ्याचे दिश्ट भायर वता आनी आखरेक कोणाक तो जिवेशी मारूंक म्हणून भायर सरलो, दगदण दिवंक म्हणून भायर सरलो, तेच मनीस येवन सांत पावलोची सेवा करतात आनी उपरांत सांत पावलो बरो जाता. बरो जालो तितलोच न्ही, एक भोव प्रमुख जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार जावंक पावता आनी तशेंच जेजू क्रिस्ता खातीर मर्तीर मरण ताका फावो जाता. अशें आज सांत पावलो सर्गाराजांत मार्तिरांचो ड्रेस घालून, मार्तिरांचो कुरो घेवन आज सर्गाराजांत आसा. तर आमकां आनी तुमकां एकलें सांगूंक जालें, सारके वाटेर दुसऱ्यांनी समकतना जर तर आमी उजो दिवंक लायल्यार तोच उजो आमकांच पडटलो आनी आमींत कश्टाक पडटल्या. तर सांत पावलोक जेजू क्रिस्ताची कृपा आशिल्ली, देवाचें एक प्रत्येक योजन सांत पावलो थंय आशिल्लें, त्या देखून सांत पावलो भोव व्हड एक व्यक्ती जावन पावलो. तर आमी आनी तुमी दुसऱ्यांनी बरें जातना, दुसऱ्यांच्या वाटेर जिवितांत बरें जातना आमी संतोश पावया, मोसर करचो न्ही. आपणाचोच धर्म सारको, आपणाचेंच चिंताप सारकें, आपणाचेच रूल रेगल्यो करेक्ट उरलें पुरा रॉंग. तर मोगाचेनो असले चिंतापतान पयस रावया. तर तुमकां सर्वांक एक होमवर्क. म्हज्या घरांत हांव आसतना म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या घोवाक हांव एक अंधभक्त जावन रावलां गी. म्हज्यांच चिंताप सारकें उरलें सर चिंताप रॉंग. तर आमी सारकी विंचवणी करया. क्रिस्ताची शांती तुमकां समेजता.